भुरग्यांनो, ह्या चलचित्रांत तुम्ही कितें पळयलें? हय, तर भुरगीं वेगवेगळे खेळ खेळटात। अशा तरेचे खेळ तुम्ही बी खेळटात आसतली न्हय? तर अशा तरेचे खेळ खेळटाना आमी घुस्पून आपटून पडटात, तरी आमी परतून उठून खेळपाक लागतात। अशे खेळ खेळटाना आमकां ल्हान व्हड अणभवूय मेळटात आनी त्या अणभवांतल्यान आमी खूब कितें शिकतात। तर आयज आमी अशीच खेळ खेळटाना घडिल्ली एक घडणूक जीव वाटायलो ह्या धड्यांत पळोवया। शाळेक दिवाळेची सुटी पडिल्ली म्हूण भुरगे वेगवेगळे खेळ खेळपाक लागिल्ले। परेश आनी निलेश हांची खूब धाटी आशिल्ली। एक दीस ते दोगूय बॉल घेवन मळार खेळपाक गेल्ले। त्या वेळार परेशान एक फातर उखलून हाडलो, तर निलेशान दुसरो फातर उखलून हाडलो। दोगांयनी दोनूय फातर जमनीर दवरून गोल तयार केलो। मागीर परेश बॉल आडावपाक गोलार वचून रावलो आनी ह्यावटेन निलेश गोल मारपाक लागलो। परेश बरो गोलकी आशिल्लो। निलेशान मारिल्ले सगळे बॉल तो धरतालो, पूण मागीर निलेशान एक नेटान शूट मारली। ह्या वेळार मात बॉल परेशाच्या हाताक लागलो ना। बॉल धांवता फुडें, परेश धांवता फाटल्यान। बॉल सुटलो तरी परेश बॉलाची फाट सोडिना। अशें करून बॉल वचून गोला फाटले तळयेंत पडलो आनी परेश तळये कडेन पावलो। तळयेंत बॉल चड पयस नासलो म्हूण ओणव घालून परेशान बॉलाक हात लायलो, पूण बॉल धोलत धोलत आनीक फुडें गेलो। परेशान बॉल धरपाक हात आनीक लांब केलो। त्या वेळार तोल वचून परेश धब्ब करून उदकांत पडलो। तळी खोल आशिल्ली। परेश जीव वाटावपाक खूब धडपडलो आनी उदकाचेर हात मारून तडी येवपाचो यत्न करूंक लागलो, पूण सगळें फुकट। परेशाक तडी येवंक जमलें ना। ह्यावटेन बॉल हाडपाक गेल्लो परेश आजून मेरेन आयलो ना म्हूण निलेश ताका पळोवपाक गेलो। पळयत जाल्यार परेश उदकांत बुसकळटा। आरे देवा, परेश बुडटलो। निलेशान बोब मारली, पूण त्या मळार परेश आनी निलेशा बगर दुसरो कोणूच नासलो। परेशाक कसो वयर काडचो म्हूण निलेश विचारांत पडलो। इतल्यान निलेशाक एक लाकडाचो लोळगो दिसलो। तो हाडलो आनी बेगीन बेगीन तळयेंत उडयलो, पूण तो परेशा मेरेन पावलोच ना। कसोय करून तो लाकडाचो लोळगो परेशाक मेळपाकच जाय म्हूण निलेश जाता तितले यत्न करूंक लागलो। त्या वेळार ताका थंय आशिल्ली एक लाकडाची लांब बडी मेळ्ळी। ते बडयेन निलेशान तो लोळगो परेशाच्या हाता कडेन धुकल्लो। परेशान तो घट्ट धरलो, पूण तो तडीक येवंक शकलो ना। एका वटेन तळयेच्या धडेर मडवळान कपडे सुकत घाल्ले। थंयच्यान निलेशान बेगीन बेगीन एक साडी ओडून काडली। साडयेच्या पदराक एक फातर बांदलो। साडयेक पीळ घालो आनी साडयेचो पदर परेशा कडेन उडयलो। परेशान साडी लोळग्याक घुस्पायली आनी तो लोळग्याचेर बसलो। निलेशाच्या तोंडार खुशी उदेली। निलेश ल्हवू ल्हवू साडी ओडीत रावलो। अशें करून परेश तळयेच्या देगेर पावलो आनी निलेशान हात दिवन ताका उदका भायर काडलो। उदका भायर येतकीर परेशान निलेशाक घट्ट वेंग मारली। आकांताच्या वेळार निलेशान शुटूकसाण दाखयली, देखून परेश मरपाचो वाचलो म्हूण निलेशाची सगळे कडेन तोखणाय जाली।